नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। म्हादय विशीं गोंय सरकार गंभीर। कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्याक जे कितें उलोवपाक जाय ते उलोवनी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे शिवकुमाराक प्रत्युत्तर। सांताक्रूज 4 रस्त्यावेले मानशेचे दुरुस्तीचे काम बेगीनूच घेतले हातान। महसूल मंत्री बाबुशाची विधानसभेन जाप। मानशेचे दुरुस्तीचे काम केन्ना करता काय म्हूण आमदार रोडॉल्फान मांडिल्लो प्रश्न। केप्यां कृषी घराच्या कामा खातीर परतून दितले निविदा। शेतकी मंत्री रवीचे आश्वासन। कृषी घराचे काम ऑक्टोबर सावन जातले सुरू। मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन। आमदार एल्टन डिकॉस्टान विचारिल्लो प्रश्न। फाटल्या 5 वर्सांत गोंय वैजकी महाविद्यालयांत व्हरतना 88 दुयेंतींक वाटेरूच मरण। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची लेखी जाप। वादळी वारे सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून कणसां हे वाठारांत घराचेर पडले झाड। फामिली सयत 2 भुरगीं उरलीं आडकून। सुदैवान कोणाकूच जावंक ना दुखापत। नगर नियोजन खात्या संदर्भात विरेशाचो मंत्री विश्वजिताक प्रश्न। प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत जाप दिवपाक मंत्र्याचो न्हयकार। विरोधक फुर्योज। सभापतीच्या होद्यान घेतली धांव। सभापतीन प्रकरण हाताळीत विरोधकांक केले थंड। आता खबरो विस्तारांत। कर्नाटकाक म्हादयचे बाबतींत गरजेचे परवाने केंद्रा कडल्यान कशेच मेळचे ना म्हूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे आसा। संघ राज्य रचनेंत राज्या मदीं परस्पर आदर गरजेचो आसा। तशेंच 13.42 TMC उदक आमच्या वाट्याक आयिल्ले आसतना केंद्र सरकार म्हादयचे बाबतींत राजकारण करता असो आरोप कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हांणी केला। म्हादयच्या मुद्द्याचेर काल विधानसभेत बरीच चर्चा झाली। हे चर्चे वेळार म्हादयच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सुनावणे पयली कर्नाटकाच्या कुरापती आड अवमान याचिका घालता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगिल्ले। तशेंच कर्नाटकाक कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने मेळचे न्हू म्हणून आपूण केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्याकडेन उलयिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान हे वेळार सांगिल्ले। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या ह्याच स्टेटमेंटाक कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान हरकत घेतल्या। केंद्र सरकार म्हादयचे बाबतीत राजकारण करता। तशेंच बेळगावी, धारवाड, गदग तशेंच बागलकोटातल्या 40 लाख लोकांचो उदकाचो अधिकार केंद्र सरकार न्हयकारता अशें DK शिवकुमारान केल्ल्या ट्विटात म्हटला। म्हादय आमची लढाय जावन आसा आनी जे आमचे आसा ते आमी मेळयल्या बगर कशेच वगी रावचे नात अशें शिवकुमारान आपल्या ट्विटात म्हटला। रिसेंटली जेन्ना आमी 8 ते 10 दिसां पयलीं मेळ्ळे तेन्नाय बी मिनिस्टरा कडल्यान एश्युरन्स घेतला की तांकां खंयच्याच पद्दतीचे तांकां परमिशन जी आसा कर्नाटकाक मेळूंक ना। बट ऑल्दो तूं म्हणटा तें बरोबर आसा, ते वेगवेगळ्यो एक्टिविटी करीत आसा। आमी हे आतां रिसेंटली परत एकदां म्हणजे फुडल्या डेटी पयलीं म्हणजे कोर्टाक फायल जो करपाक जाय आमकां कंटेम्प्ट तो बी आमी जाता तितके बेगीन स्पीकर सर आमी फायल करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। म्हादय विशीं गोंय सरकार गंभीर आसा। कायदेशीर मार्गान चर्चा करून हो विशय सुटावो करतलो। कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमाराक जे कितें उलोवपाक जाय ते तो उलोवपाक शकता। आपूण ताचेर भाश्य करचो ना। पूण म्हादयच्या संरक्षणा खातीर आपलो लढो कायम उरतलो म्हूण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमाराक प्रत्युत्तर दिले। मुख्यमंत्र्याचेर कर्नाटकाच्या उपमुख्यमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो आमदारांनी निशेध केलो। म्हादयचे बाबतींत गरजेचे परवाने केंद्रा कडल्यान कशेच मेळचे ना म्हूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे आसा। संघ राज्य रचनेत राज्यां मदीं परस्पर आदर गरजेचो आसा। केंद्र सरकार म्हादयचे बाबतींत राजकारण करता असो आरोप कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान केल्लो। ताका आतां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रत्युत्तर दिला। मुख्यमंत्री म्हणटा म्हादयच्या विशीं गोंय सरकार गंभीर आसा। कायदेशीर मार्गान चर्चा करून हो विशय सुटावो करतले। कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमाराक जे कितें उलोवपाक जाय ते तो उलोवपाक शकता। आपूण ताचेर भाश्य करचो ना। DK शिवकुमार कितें उलयता पळय न्हय तो आपली संस्कृती काँग्रेसचो कल्चर जो आहा पळय तो दाखयता। पयल्यान पयलीं म्हादयच्या बाबतींत आमी सातत्यान आमची लढाई जी आसा पळय सुप्रीम कोर्टान आसतली, म्हादय डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्युनलान आसतली किंवा केंद्र सरकार कडेन आमचे आसतले मागणे हे सगळी चालू उरतले। म्हादय खातीर आनी म्हादय गोंया खातीर म्हादय ह्या विशयाचेर हांव आतां न्हू, हांवें पयलीं सांगलां, हांव ह्या विधानसभेक पावच्या पयलीं पासून म्हजी लढाई सदांच सुरू आसा। कोण कितें उलयना हें म्हाका पडूंक ना।
तर डेफिनेटली म्हणजे म्हादय खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही तें सातत्यान हांव करीत रावतलो. कोणाक कितें उलोवपाक जाय तें तो उलोव, तर आपली संस्कृती कितें आहा पळय न्ही ती दाखयता. आनी मजगती कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर केल्ल्या विधानाचो मांद्रेचो आमदार अजीत आरोलकरान निशेध केलो. पूण जर आमच्या कडेन CMाचेर जर कोणी कमेंट जर अशें रॉंग भाशेन केला जाल्यार आमी तेचो निशेध करता. आमचो CM आमच्या स्टेटी खातीर काम करता, बऱ्यापैकी काम करता आनी तेका आमी सगळ्यांनी सपोर्ट दिवन तेका स्ट्रेंथन करूंक जाय फुडले हे करपाक कामाक. कर्नाटक सरकार म्हादय विशीं तांकां जाय ते सांगतले. मात मुख्यमंत्री मुखार सरून जर म्हादय वांटोवपा खातीर झगडटा जाल्यार आमी ताच्या वांगडा आसतले म्हूण आमदार विजय सरदेसायान सांगले. नाटक म्हणटले ते तांकां जाय ते म्हणून तांकां जाय ते म्हणून आमी जर ते कंटेम्प्ट करता जाल्यार आमी कोर्टान वचपाक जाय. आमी आमची बाजू फायट करूंक जाय आनी तांचे जाय ते उलोवंक. त्या खातीर तो गोंयचो CMाक म्हणटा आउट ऑफ मेंटल बॅलन्स म्हणून. गोंयचे CM जर म्हादय खातीर झगडटा जाल्यार आमी गोंयचे CMाक उलोवंक गोंय पयलीं कळ्ळें तुका. सो म्हादयचे कडेन कसलोच कॉम्प्रमायज ना. फक्त गोंयचो CM उलयता, सगळे लोक उलयतात पूण फुडें कांय जायना आनी कर्नाटका आपल्याक जाय ते करीत आहा. हें हांवें पयलीं त्या दिसा सांगिल्लें, दाखोवन दिल्लें खंय पावलें. सो हांव मागता गोंयच्या CMा कडेन हे तूं मेन इशू तुजे बरोबर सगळे एन्टायर हावज आसा, तूं गोंयची म्हादय साकार करपा खातीर फुडें वच, सगळे तुजे बरोबर आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. केप्यां कृशी घराच्या कामा खातीर नेमणूक केल्ल्या कंत्राटदारान काम सुरू जावच्या पयलींच प्रकल्प सोडून दिलो. ह्या प्रकल्पा खातीर परतून निविदा दितले अशें आश्वासन शेतकी मंत्री रवी नायकान दिलें. कृशी घराचें काम ऑक्टोबर सावन सुरू जातलें अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. आमदार एल्टन डिकॉस्टान प्रश्न विचारिल्लो. आमदार निलेश काब्रालान जी कृशी घरा खातीर जागा सुचयला ती महसूल खात्याची आसात जाल्यार ती जागा आपूण दिवपाक लायता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री सावंतान दिलें. कृशी घरा खातीर दुसऱ्या जाग्याची वेवस्था करपा विशीं काब्रालान प्रश्न विचारिल्लो. 2022 और 2025 साली इन सर्वे नंबर 11/1 हे तुगेले कृषी घर जावपा आहले तेच अजून काय नाला फाटल्यान कांय जालें ना. तिका व्हडले कोवात जाला. सो म्हाका कळपा जाय फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर हे तुगेलो आतां तुमी तो जेन्ना सरकारान तेका फोडलो तो नाल तो कितें जाला फायली कितें जाला कृषी घरा खूंय पावला. वॉट इज द फर्स्ट म्हगेलो क्वेश्चन तुका जे कॉन्ट्रॅक्टर सोडून गेला अरे टेंडर केलं मागीर येयलोच ना मरे तो कॉन्ट्रॅक्टर सोडून वचपा कॉन्ट्रॅक्टरान एक चीर तरी घालपा जाय थिंगा. आता आमी रिटेंडर करता रिटेंडर कोता आनी तो काडो. बट वॉट एक्शन डू हॅव टेकन ऑन दॅट कॉन्ट्रॅक्टर. एस कोन कॉन्ट्रॅक्टर फोकाण कोताले सरकारान नांव पेडे जाता. कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर घेतले 34% अबाव मान तरी पसून ते काम करूंक शकना. तो कित्याक गेलो ते सोदचें पडलें आतां. सांग म्हाका. रोखडें रिटेंडर करता तूं दीस रोखडें करता रोखडें म्हळ्यार 5 दिसां भितर चोयता मरे हा चोवचें पडलें ना तें. कितें तो पयशे नाही पयशे पयशे खूब आहा आतां पयशे कितले मेळटले मरे. तुका पयशे सगळ्याक पयशे खूब आहा नो प्रॉब्लेम. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम आमी ऑक्टोबर म्हयन्यान फावंडेशन स्टोन घालपाक शकतले. प्रोसेस पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट वील टेक रिटेंडर करून कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड येता म्हणून सर 2-3 महिने लागतात. ऑक्टोबर एंडिंग काम सुरू करता. दुसरो गव्हर्नमेंट लँड आयडेंटिफाय केलो म्हणजे एक सेंट्रलाइज लोकेशनाचेर तुम्ही ते घर जे आता तुम्ही रिटेंडर करता म्हणटा पळय कित्याक 7,000 जागो तुम्ही WR कडे घेतलो पण तो कृषी घर जर थंय मारल्यार आनीक वायट एलिफंट जातलो कित्याक थंय फार्मर वचना स्पीकर सर. सो म्हजें एक रिक्वेस्ट आसा तुमकां आनी तुमी कन्सिडर करतले जाल्यार म्हाका तुमी एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे जर सेंट्रली लोकेटेड प्लेस जो आमचे कडेन केपें तालुका भितर आसा जर तरी नेक्स्ट एक्सेस टू द हायवे जरी तरी आमी आयडेंटिफाय करून दिलो विल यू कन्सिडर कन्स्ट्रक्टिंग दीस कृषी घर ऑफ केपें तालुका इन दॅट लोकेशन स्पीकर. जी दुसरी जागा आमच्या निलेशान दाखयता म्हटल्या पळय न्ही ती एकदा डिपार्टमेंटाक धाडा आनी ती जर रस्त्याक तेक्कोन आसा न्ही जाल्यार तेका पळोवपाक लाय. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आसत जाल्यार हांवूय ती जागा एग्रीकल्चराच्या खातीर दिवपाक लायता. दोगांयकूय एकदा डायरेक्टर एग्रीकल्चर आनी दोन्ही आमदार केप्यांतले वांगडा वचून पळोवनी आनी ती जर बरी आसत जाल्यार त्या जाग्यार बरी. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून कणसां थिये वाठारांत घराचेर झाड पडलें. झाड पडिल्ल्यान फामिली सयत 2 सान्न भुरगीं घरांत आडकून उरलीं. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले उपरांत म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान ह्या फामिलीक सुरक्षीतरित्या भायर काडली. तशेंच दुचाकीचेर झाड पडून लुकसाण जालें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना.
थोड़ी सी बारिश हुई, बाद में मेरा अपोजिट उनका कंपाउंड है, जो आम का जो झाड़ है उनका प्राइवेट है, और वो उनका आम का झाड़ जो है ना ऑटोमेटिक अपने मेरे घर के ऊपर गिरी, और मेरी गाड़ी भी नीचे पड़ी हुई है, झाड़ के नीचे ही हूँ। हाँ, उनका ही झाड़ है, वो अपना प्राइवेट है उनका। हाँ, वो झाड़ मेरे गाड़ी भी नीचे दबी हुई है, 2 व्हीलर, और अपना जाने आने का रास्ता भी बंद हो चुकी है। अभी आपके बच्चे और बीवी भी अंदर ट्रैप हुई थी, उन्होंने ही निकाला? हाँ, नहीं, हाँ, उन लोग आए थे, बाद में निकाल कर अपना क्या बोलते हैं, अपना पुलिस भी आई थी, सब लोग मिलके बाहर निकाल के बाद में अपना दूसरे जगह पे शिफ्ट किए उन लोग को। हम खाना बना रहे थे, फिर गिरा ऊपर से, आवाज आया तो हम लोग बाहर आए। वही लाइट कटा तो हम लोग खाना बना रहे थे, गैस बंद हो गया, हम लोग बंद कर दिए बारिश आया। आप लोग अंदर ही थे? हाँ, हम लोग अंदर। किती आता इंजरी बी झालं मला? आता इंजरी आता रूमातले काढल्या बाहेर त्यांना. कोण कितले जाण आसले भितर? तर ते त्यांचे गोबायला आणि भुरगीं असली ना. आता आमो कोणाचो? एका ओनराचो. ते ओनर. आणि आता पडला पळय ते घर कुशी का? ते कुशी एवढे ना साईड का साईड का ऑपोजिट असा. त्यांच्या नेबरांचेर पडला? हय, त्यांचीच ती फॅमिली. त्यांची फॅमिली. कितले जाण ट्रॅप जाल्ले भितर? भितर आता गोबायला दोगांनी भुरगीं आहली. भुरगीं आहली. मुळावी भलायकी केंद्रां उपकेंद्रां तशेंच जिल्लो उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत व्हरतना 2021 ते आतां मेरेन 88 दुयेंतींक मरण आयलें अशी लेखी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. आमदार विजय सरदेसायान हे विशीं विधानसभेत प्रश्न उपरासिल्लो. पळयात पुराय बातमी. 2021 ते 2025 मेरेन वेगवेगळ्या भलायकी केंद्रांतल्यान जीएमसीत ॲम्ब्युलन्सींतल्यान व्हरतना सुमार 88 दुयेंतींक मरण आयले अशी लेखी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. मुळाव्या भलायकी केंद्रांतल्यान जीएमसीत व्हरतना 49 दुयेंतींक मरण आयले जाल्यार जिल्लो उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीत व्हरतना सुमार 39 दुयेंतींक वाटेरूच मरण आयिल्ल्याची म्हायती मंत्री राणेन दिली. दर म्हयन्याक जावपी ऑडिट बसकेक जीएमसीत हाडटना वाटेर मरण आयिल्ल्यांचेर चर्चा जाता. तशेंच दुयेंतीची स्थिती गंभीर आशिल्ल्यान बेगोबेग ॲम्ब्युलन्सीची वेवस्था करता अशें मंत्री राणे हांणी सांगलें. जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान जीएमसीत व्हरतना दुयेंतींक मरण. 2021 5 दुयेंतींक मरण. 2022 16 दुयेंतींक मरण. 2023 6 दुयेंतींक मरण. 2024 9 दुयेंतींक मरण जाल्यार 2025 वर्सा 4 दुयेंतींक मरण आयले. भलायकी केंद्र आनी उपकेंद्रांतल्यान जीएमसीत व्हरतना दुयेंतींक मरण. 2021 वर्सा 10 दुयेंती. 2022 वर्सा 7 दुयेंती. 2023 वर्सा 16 दुयेंती. 2024 वर्सा 11 दुयेंती जाल्यार 2025 वर्सा 5 दुयेंती. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हूण आमदार विरेशान विधानसभेत प्रश्न विचारलो. ताका टीसीपीच्या 39A वांगडा जोडून प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत जाप दिवपाक मंत्र्यान न्हयकार दिलो. मंत्र्याच्या न्हयकारा उपरांत विरेशा सयत विरोधक चाळवले. जाप जायच म्हूण सभापतीच्या सामकार धाव घेतली. ह्या बोवाळाक लागून कामकाज कांय वेळ बंद उडयले. उपरांत सभापतीन ह्या विशयान लक्ष घालपाची जाप दिल्ल्यान विरोधक शांत जाले. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटां स्थगित करता. टीसीपी बोर्डाचेर कोणाकोणाची निवड केल्या काय म्हूण आपल्याक कळपाक जाय. ह्या बोर्डार निवड जावपा खातीर कितें निकश आसात काय म्हूण विरेशान प्रस्न विचारिल्लो. ह्या प्रकरणाक टीसीपी कायद्याच्या 39 कलमा वांगडा जोडून हे प्रकरण न्यायालयांत आशिल्ल्याचे सांगीत ताका जाप दिवपाक नगर नियोजन खात्याचो मंत्री विश्वजितान न्हयकार दिलो. ताका लागून विरोधक चाळवले. टीसीपीच्या दरेका मुद्द्याचेर न्यायालयाचें कारण दिवन मंत्री जाप दिवपाक न्हयकार दिता म्हणीत आमकां जाप जायच म्हणून विरोधक उठले आनी सभापती सामकार धांव मारली. ह्याच बोवाळांत सभाघराचें कामकाज 10 मिनटां स्थगीत दवरचें पडलें. उपरांत सभापतीन विरोधकांची समजूत काडून ह्या विशयात सरकाराक लक्ष घालपाची सुचोवणी केल्यान विरोधक शांत जाले आनी उपरांत सभाघराचें कामकाज सुरू जालें. हे सगळे लिपोवन दवरूं शकता 39A नांवान स्पीकर
हांगा क्लियर कट सांगता टीसीपी प्लीज आयकून घ्या टीसीपी बोर्डाचे आमी इन्फॉर्मेशन मागता तितून 39A कशी येयली मिनिस्टर आन्सर दिवचो बसू नाका म्हण सांग हांव बी तशें उलोवंक शकता पण तेका कितें विचारूंक जाय तेका विचारूंक भायर वचून करून कितें करता ते हावजा भायर सर टीसीपी बोर्ड जेन्ना म्हणटा टीसीपी बोर्डाचे आमी इन्फॉर्मेशन मागता कोण मेंबर आसा टीसीपी बोर्डान क्रायटेरिया कितें आसा कितें पास केला टीसीपी बोर्डान तेन्ना आमी जेन्ना सांगता तेन्ना 39A जो क्लॉज आसा आनी सेक्शन रूल लायता कोट करता सबज्युडिश मॅटर म्हणून हे कशें जावपाक शकता. टीसीपीच्या मुद्द्याचेर विरोधक एकठांय आयिल्ले आसतना आमदार विजय सरदेसाय मात वोगी बसून आशिल्ल्याचे दिसून आयले. एके वटेन बोवाळ सुरू आशिल्लो जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विजय मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा करतना दिसून आयलो. नगर नियोजन खात्या कडल्यान जापो मेळनात असो आरोप विरोधी आमदारांनी केला. देखून सभापतीन नगर नियोजन खात्याच्या सचिवाक आफोवन घेवचे आनी आमदारांच्या प्रस्नाक जापो कित्याक दिवपाक शकना हे आमदारांक कळोवचे असो तोडगो मुख्यमंत्री सावंतान काडलो. बट तुम्ही एक काम करा बेटर वे तांचो इतको आग्रह असल्या कारणान हे जे क्वेश्चन्स आसा पळय हे टोटल क्वेश्चन सेक्रेटरी CS आनी तुम्ही कितें क्वेश्चन्स आहा ते पळयात आनी कित्याक आन्सर करूंक शकना ताजी रिप्लाय जी आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या सेक्रेटरीक सांगात नाजाल्यार हे क्वेश्चन तुम्ही तांकां आतां नाजाल्यार फुडल्या सेशनाक तुम्ही फाल्यां पयल्यान पयली सेक्रेटरी टू द TCP हांकां आफोवन घेयात आनी ताका जर प्रॉब्लेम आसात बाबा कित्याक आन्सर करिना सबज्युडिस कितें आसा हाजेर चवकशी करात आनी फाल्यां त्या अनुसार तांकां कळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आता मेरेन 21,000 बोगस दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांची वळख पटल्या. तातूंत कांय मरण आयिल्ल्या लाभार्थ्यांचो लेगीत आस्पाव आसा. हांचे कडल्यान आता मेरेन 60 कोटी रुपया जप्त केल्या. अशा बोगस लाभार्थ्यांचो सोद घेवपा खातीर आमी आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर करता अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. विधानसभे भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना तो उलयलो. आमी सोशल वेलफेराक बोगस 20,000 बोगस लाभार्थी आसात ते काडले आमी सोदून. इतकी वर्सां ते पयशे वताले तांचे कडेन रिकवरी 60 कोटी केले. हें कोणी पयलीं केल्लें 10 वर्सांक जें काम जालें ना तें आतां केल्लें आसा आमी. सो हें सरकाराकच फायदो न्ही. दर म्हयन्याक आतां आमी 4 कोटी 30 लाख रुपया सेव करतात ह्या माध्यमांतल्यान आनी अजून प्रोसेस चालू आसा. हें कोणी केन्नाय केलेंच ना. अटल आसरा ही स्कीम आसा पळय न्ही जाले गेले ते 5 वर्सांक पूण परत सांगता की 7 कोटी इम्प्लिमेंटेशन एग्जिक्युशन जाला. म्हणजे ह्या 3 वर्सांक 47.5 कितें जाला 47 crores आनी आतां आमचे कडेन बजेट आमी परत आतां जे अटल आसराचे पयलीं इम्प्लिमेंटेशन जालें ना आनी रिजर्व दवरले फंड्स जो सेकंड इन्स्टॉलमेंट व्हरपा आयले ना तांचे 17 कोटी आमी रिकवर केले. 17 कोटी रिकवर करून आतां ह्या स्किमीक आमी घालपाचें परमिशनूय घेतलें फायनान्सा कडल्यान आनी एक 20 कोटी आमचे हातून सप्लिमेंटरी बजेटान भितर घाला. हें जर जालें न्ही आतां आसा तितकी एप्लिकेशन आमची जातली मोकळी. गोंयच्या पर्यटनाचो मुद्दो विधानसभेन परत गाजलो. गोंयांत पर्यटन देंवता म्हूण भाजपाचोच आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकारा आड भुमिका घेतली. गोंयचें पर्यटन देंवूंक ना तें वाडलां म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनान सांगलें. पळयात पर्यटनाच्या मुद्द्या वेल्यान विधानसभेन रंगलेले केस्तांव दी कोफुसांव. गोंयांत सध्या पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात देंवला असो दावो कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत केलो. फॉरेनाक आशिल्ले गोंयकार गोंयांत येतात तेन्ना तांकांय पर्यटक मानले वता. ताका लागून ह्यो पर्यटकांचो आंकडो वाडला आसतलो. तशेंच युरोपियन देशांतल्या पर्यटकांक विजा ऑन अरायवल ही सुविधा दिली जाल्यार गोंयच्या पर्यटना खातीर ती गेम चेंजर थारपाक शकतली असो दावोय मायकलान केल्लो. तशेंच गोंयांत आयिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो नेमको आंकडो पर्यटन खात्या कडेन ना. पर्यटन खात्यान FRRO आंकडे एकठांय करपाक कित्याक पत्र बरयलें ना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान प्रश्न केलो. ताका जाप दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें कांय विदेशी पर्यटक गोंयांत आयले काय आपल्या इश्टागेर रावतात. अशा वेळार तांचो आंकडो मेळना पूण फाटले 6 म्हयन्यांत पर्यटकांचो आंकडो मोठ्या प्रमाणात वाडला. तशेंच विदेशी पर्यटकांक विजा ऑन अरायवल सुविधा दिवपाचे फायदे आनी लुकसाणूय आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करतलो म्हूण मंत्री खंवटेन विधानसभेत आश्वासन दिलें. ट्युरिस्ट हे वाडल्या काय देंवल्या म्हणजे इंडियन ट्युरिस्ट आणि फॉरेन ट्युरिस्ट आन्सर बरो लेंदी दिला स्पीकर सर. ऑनरेबल मिनिस्टराचे नोदरेक हांव हाडून दिवंक सोदता. तो इयर 2020 सून मागलोलो स्पीकर सर.
2020 जो डेटा आमकां दिला UK सून 1,07,353 ट्युरिस्ट येयले म्हणटा. तितून पोर्चुगलाकसून 15,661 ट्युरिस्ट. आता हितून कितें आहा हो डेटा खंय तरी चुकलेलो आहा. कित्याक चुकलेलो आहा स्पीकर सर? हांव मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता की 2020 कोविड येयले आनी कोविड येताना आमचे जे UK आमचे गोंयकार जे वचोन UK सिटीजनशीप जाले म्हणजे ब्रिटीश पासपोर्ट घेतले, थोड्यांनी पोर्चुगल पासपोर्टाचेर म्हणजे पोर्चुगीज पासपोर्टाचेर ते परतून येयले आनी अरायवल दाखयले पोर्चुगल 15,661 2020 उलयता हांव डेटा. होम डिपार्टमेंटान in part B it has stated that FRRO can obtain the data of foreign nationals visiting Goa as and when required, but till date no such requirement has arisen. Number D, it has stated that tourism department did not share any letter, any communication. What you have shared, what Michael Babu is saying, I have read those letters. They seem to be like love letters. You have requested. Every time we come here, they say a joint delegation has to go to Prime Minister, has to go to Tourism Minister. या मोठे. त्यानंतर काय जाणा तुमका अपॉइंटमेंट मेळना. आर प्रश्न मुगेलो very simple. When FRRO is aware of the situation in the state, खास करून with international tourists, why are you hesitating from taking data from them? आता स्पीकर सर, जेन्ना आमी टुरिस्ट देवल्या म्हणून एक भ्रम घालता. आमी पहिले गोंयकार, आमी स्वताक आमच्या गोंयचो आमकां अभिमान आसपा जाय आनी आमी कितें करता त्या नेतृत्वाचेर लक्ष आसपा जाय. टुरिजम वाडत आसा. गोवा हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. लास्ट 3 years from 2022 to now, Speaker sir, various initiatives with the help of the central government under Prime Minister Narendra Modi ji and आमचे Dr. Pramod Sawant, various initiatives घेऊन we are trying to see how international can grow. Coming back to domestic, Speaker sir, फिगर वाऱ्यान मारिल्ली गजाल नासता. वी हॅव अ सर्टन मेथोडॉलॉजी. हांव फक्त होच 6 म्हयन्याचो फिगर घेता. ह्या 6 म्हयन्यान स्पीकर सर जंय वास्को एअरपोर्ट आणि मोपा एअरपोर्ट हांचेर 2 एअरपोर्ट आसात. आता जे टुरिस्ट येतात स्पीकर सर, डोमेस्टिक टुरिस्ट इन 2025 वास्को देवल्या 34,64,490 आणि मोपा देवल्या 22,48,268. 22,48,268 total amounting to 57,12,758. What domestic also? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशा कोचेली वाठारांत रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. एका म्हयन्या पयलीं डांबरीकरण केल्ल्या रस्त्यार वेरो गेल्यात तशेंच फोंडकुलां पडल्यात. हाका लागून ह्या वाठारांतल्यान येरादारी करपी लोकांक त्रास जाता. हाका लागून थळाव्यांनी कंत्राटदार आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां कडेन जापसालदारकीची मागणी केल्या. वार्ड नंबर 1 कुचेली म्हणटात तो नामना रोडार तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगा 1 म्हयन्या फाटीं हांगा रस्त्याचें काम सुरू केल्लेलें. आमच्या आमदारान नाल सोडलेलो, कोण कोण आसलेले तेज्या वांगडा आनी कामाची सुरवात केल्लेली. पावस सुरू जाता ते पासून जाणून बुजून हे पळोवंक शकतात की लोकांक कशे त्रास जातात. गाडयो येतात वयतात, मोटरसायकली वयतात, टू व्हिलरीक इतके त्रास जाता जाणा की लोकांची अशे पडून भेंडां मोडूं शकतात. असो त्रास जाणटे वयतात, भुरगीं बाळां वयतात हांगाच्यान. आनी 15 कितें 20 दीस कितें 1 म्हयनो जालो आसतलो टोटल. आनी हो सगळो रोड पळोवंक शकता तुमी. रोड अख्खो अन्य एरियेचो पिड्ड्यार जाल्लेलो आहा. आमी अशेंच काम बोडगिनी चालू आसलेले. आमी ते स्टॉप केल्लेले आसा कित्याक लागून पावसाचे आनी डांबराचे पडटाना हे सगळ्यांक खबर आहा. इंजिनियरांक खबर आहा, PWD इंजिनियर आहा, परत आमदाराक खबर आहा. आमदार येवन थंय रावलेलो हय पावसान येयले छत्री घेवन. हे पयलीं आमदारान पावसाच्या पयलीं करूंक जाय आसलेलें. एटलिस्ट कोणके तरी करूंक जाय आसलेले डांबराचे रस्त्याचे. हे आतां पयशे कोणाचे? हे पयशे टॅक्स पेयरांचे पयशे. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात।